फिस्कल प्रोफायल. सभापती महोदय, सध्याच्या दरात गोय राज्याचे एकूण ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रॉडक्ट GST 23-24 ह्या वर्सा एडवान्स 1,06,532.57 कोटी जावपाचो अदमास आसा. 22-23 वर्साच्या 11.16 वाड दरापेक्षा ह्या वर्सा 13.73% वाड जावपाचो अदमास आसा. हेचो परिणाम स्वरूप गोय राज्य घटमूट अर्थवेवस्थेचे धोतक थारता म्हणून 23-24 ह्या आर्थीक वर्सात राज्याचे पर कॅपिटा उत्पन्न 6.75 लाख जातलें. आर्थीक वर्सा 24-25 खातीर GSDPचो आंकडो 1,21,309 कोटी जावन सध्याच्या दरात 23-24च्या तुलनेत आमी 13.87% ग्रोथ रेट आनी पर कॅपिटा इन्कम 7.64 लाख ह्या दोनूय गजाली साध्य करतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. मोपा विमानतळ सुरू जावप तशेंच राज्याची अर्थनिती सुसूत्रीत जावप ह्या गजालींचो हो विकास दर साध्य करपाक म्हत्वाचो वांटो आसा. सभापती महाशय, आर्थीक वर्स 24-25 ह्या येणावळीचो अदमास 26,465 कोटी जावन आसा. फाटल्या आर्थीक वर्सा येणावळीचो अदमास 25,258 कोटी आशिल्लो. 24-25 आर्थीक वर्सा खर्चाचो सुदारीत अदमास 26,855 कोटी आसा. सभापती महाशय, सांगपाक खोस भोगता की विशेष आर्थीक सहाय्य स्वरूपात ह्या वर्सा गोंय राज्याक भारत सरकारा कडल्यान 750 कोटी रक्कम प्राप्त जाली. अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय साध्य करपाक भारत सरकार आणि गोंय सरकारच्या डबल इंजिनचो हो परिणाम आसा. नवीन आर्थीक वर्सा विविध योजनांच्या माध्यमांतल्यान भारत सरकारा कडल्यान 1,506 कोटीचे आर्थीक सहाय्य आमकां अपेक्षीत आसा. सभापती महाशय, माझ्या सरकारान नियोजनबद्ध आर्थीक सुदारणा चालीक लायल्यात आनी त्याचो राज्याच्या तिजोरीचेर बरो परिणाम दिसपाक लागला. स्टेट फायनान्स अकाउंट हाका कॅगचे प्रोविजनल मानांकन प्रमाण 22-23 वर्सा गोंय राज्यान 2,399.21 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस साध्य केला. गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावट इतल्या व्हडल्या प्रमाणात रेव्हेन्यू सरप्लस करप शक्य जाला. 24-25 आर्थीक वर्सा प्रोजेक्टेड रेव्हेन्यू सरप्लस 1,720 कोटी आसा. राज्याच्या आर्थीक आरोग्याचेर वायट परिणाम करिनासतना जनकल्याणाचो ध्यास आमी निश्चित फुडें व्हरतले हाची हांव गवाय दितां. सभापती महाशय, केंद्रीय वित्त खात्यान 24-25 वर्सा खातीर फिस्कल डेफिसीट GSDP रेशियोचो अनुपात GSDPच्या 3.5% इतलो थारायला. 15 फायनान्स कमिशनच्या शिफारसी प्रमाणे फाटले विना वापर उरिल्ले आर्थीक अनुदान कॅरी फॉरवर्ड करप आता शक्य जालां. हाचो सारासर विचार केल्यार 24-25 वर्सा फिस्कल डेफिसीट हो 3,149 कोटी म्हणजेच FRBM ॲक्ट मार्फत घालून दिल्ल्या मर्यादेच्या भितरच आसपाचो अदमास आसा.